सनबर्नाक आयिल्लो दिल्लीचो 25 वर्सां पिरायेचो तरणाटो गोंयांत सोंपलो। शेनवाराक गेल्लो सनबर्नाक उपचार घेतना म्हापशा खासगी हॉस्पिटलांत सोंपलो। बॉडी धाडल्या पोस्टमॉर्टमाक। दोन एक्सिडेंटांनी दोग जाण सोंपले। म्हापशा कुचेले आयतारा फातोडेर जाल्ल्या एक्सिडेंटांत शिवोलचो एरॉन फेर्नांडीस सोंपलो। आगशे जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एकल्याक मरण। फोटीचो IAS अधिकारी जावन कळंगुटेचे थळावे आनी वेवसायिकांक धमकायल्या खातीर कळंगुट पुलिशेन एकल्याक अटक। छत्तीसगडच्या 31 वर्सां पिरायेच्या मनोज कुमाराक अटक। मडगांव म्युनिसिपालिटी मार्केटांतली शॉपां राती चोरांनी लुटली। शॉपांच्यो दोरयो तोडून कॅश फारायली। CCTVचेर दोग कॅप्चर। पालिकेन सेक्युरिटी वाडोवचे, शॉप ओनरांची मागणी। पारोडेच्या WRD कनालाक क्रॅक गेल्ल्यान उदक शिरले शेतांनी। 18 ते 20 वर्सां जाली, मात मेंटेनन्स ना। बेगोबेग कनाल सारको करचो, थळाव्यांची मागणी। केरी आमरखणे वयल्या साकवाचे काम पुराय, उक्तावणाक तयार। देमायज पडपी पावसात साकव गेल्लो व्हांवून। फोंड्या वतलो जाल्यार मारचो पडटालो 8 किलोमीटर भोंवडो। आनी पेडणे तामोशा सर्व्हिस रोड जावन जायनाशिल्ल्या कारणान लोक बेजार। 2 वर्सां सावन कंपनी दिता फट आश्वासनां। बेगोबेग सर्व्हिस रोड पुराय करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी।